Clutin ge borlole Rani Sorga sosarache Sodatam Chamogan lastole Sanuna Kamae Mogache Bagoyamche Garzache aunde Puskuramchi Vigna mirmire Tanku pishikoi Sorgiche paunde
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका होन दिता आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा तुजो सोद आयकून तुजो मोगोर तूं संतोषांत सगळीं तुका वाखाणटां आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा तुज बरी सोम्या स्वर्गांत सुपोगून पावतल्या तेन्ना नव्यान एक जातल्या आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मदें कोरें सांगता तुया आसा कोरें सांगता तुया आसा जुई दोगां ओ तेगां एकठांय जाल्या where 2 or 3 are gathered थंय जायत्यो वस्तू जावपाक शकता वेगवेगळ्या कारणांक लागून ही मनशां एकठांय येवंक शकता दुनिया आयज हे सांजे आमी पयस पयस आसुनूय एकठांय आयल्या थोडे जाण आमी पवित्र संस्कारा मुखार आल्ताराची जाल्यार जायतीं आमची भाव भयणां संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी एकठांय आयल्या दुनिया तुका नमस्कार करूं तुका पोरनीपाट करूं तुजें उतर आयकूंक आमच्या जिविताक नवी दिशा दिवंक तुज्या सांगाता वेळ सारूंक Yes, Lord, we have come together this evening. A few of us
right in front of you near the Blessed Sacrament. Many of our brothers and sisters in the different corners of the world, and all of us at this moment coming together to worship you, to praise you, to thank you. हे सांजे आमी एकठांय आयल्या तेन्ना दुनिया तुजी महिमा आमी मानून घेता, तुजी पदवी मानून घेता. तूंच पदवेधार, तुजे मुखार आनीक दुसरें कांयच चलना. कितलीय मनशाची पदवी आमी वाडोवंक सोदीत, वा कसलेय देव आमी तयार करीत, कोणाचीच पदवी तुजे मुखार तोगना. No other power can ever stand above you or against you. We acknowledge, we accept, and we come to your feet, Lord, and we worship you, and we adore you. You are the mighty God. You are the most powerful one. Tu सर्व पदवेदार, हे तुझे पदवे मुखार आमी सर पडटा, आमची मान बागयता, तुका नमस्कार करता, परनीपाट करता. जेजू आमची खालती काळजां जी एकठांय आयल्यात ह्या वेळार ती तूं मानून घे, आनी एकठांय रावून आमी केल्लो हो नमस्कार अपरनिपाट तूं स्वीकार कर. आमची मान बागावन आमी सगळीं तुका ह्या वेळार नमस्कार करता. Where two or three are gathered in my name, there am I. म्हज्या नांवान दोगां वा तिगां एकठांय जाल्यार थंय हांव आसा. ह्या वेळार आमी आमच्या देवाच्या पांयाशी दवरुया सगळीं कारणां ज्या पासत आमी लागीं येता, एकठांय येता. Let us bring to his feet all the reasons why we gather together. वेगवेगळ्यो गरजो ज्या गरजां पासत आमी बाराबर येवंक जाय जेजूच्या पांयाशी दवरुया. वेगवेगळो वावर जो आमी संपादूंक जाय जेजूच्या पांयाशी हाडुया. वेगवेगळ्यो मांडण्यो ह्या संवसाराच्या बरेपणा पासत आमी काडूंक जाय जेजूच्या पांयाशी दवरुया. वेगवेगळी शिकवण आमी घेवंक जाय आनी दिवंक जाय ती देवाच्या पांयाशी हाडुया. वेगवेगळे निर्णय जे परजे पासत, फामिली पासत, एकामेका पासत आनी आमचेच पासत आमी घेता ते जेजूच्या पांयाशी दवरुया. Yes, let us bring to his feet all the reasons why we gather. Let us bring to his feet all the work that is to be accomplished together. Let us bring to his feet all the plans that we make together for the benefit of the society. Let us bring to his feet everything that we need to come together. तेच बरोबर आयज आमच्या जेजूच्या पांयाशी हाडुया
सगळींची पिडेंत बरी नात, बो करून कोविड-19 हे पिडेन. खेरीत भाशेन आयज जेजूच्या पांयाशी हाडुया आमचे जाणटे पाद्री भाव, जे आमच्या क्लर्जी होमांत आसात, जाणट्या पाद्रीच्या घरांत आसात, तांचे मदले जे आमचे जायते पाद्री आयज पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात, तांकां राख आनी सांबाळ ह्या जाणटेपणांत मागुया. तांची सेवा करतात, तांचेय मदली थोडी जाणां हे पिडेक सांपडल्यात, तांकांय देवाच्या हातान घालुया, जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी सगळीं जीं वेगवेगळे सुवातांचेर बरी नात, पॉझिटिव्ह जाल्यात, तांकां जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी आमचो नमस्कार, आमची बुजवण एका काळजान, एका मनान सगळीं एकठांय जावन जेजूक आमी उबारुया. जेजू 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 शांतीची तुजोर आमचे भितर, शांतीची तुजोर आमचे भितर, सदांच ती वावती वावती दवर, सदांच ती वावती वावती दवर. जेजू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती, काळजाची शांती आमची शक्ती, दीस राती आमकां आमकां तूं दी, दीस राती आमकां आमकां तूं दी. जेजू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय, बापाची शांती आमचेर रोखोय, सुसाची मोवडा मोवडा उपोय, सुसाची मोवडा मोवडा उपोय. जेजू 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 शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय, शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय, सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय, ससनाचे शांतीक शांतीक पावोय. जेजू 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 जेजू.
सोम्या जेजू आर्गां तुका दिनवास तुका महिमा तुका कित्याक आयज पासून जायते पावटी तुवें आमकां लागीं हाडल्यात एकठांय हाडल्यात You have brought us together, Lord, in so many different ways for different purposes. ही महामारी येवन आमी एकठांय येवपाचे बंद जावं पर्यंत जितले पावटी आमी लागीं आयल्यात एकठांय आयल्यात आमच्या मनान आमी हाडटा Bring to your mind those moments when you have come together with the people for whatever reason. Bring it to your mind. कसल्याय कारणाक लागून जायते पावटी लोकां बरोबर दोगां तेगां चौगां व त्याहून चड लागीं येवपाक सोयेक मेळ्ळ्यात हाड तुज्या मनान आर्गां दी देवाक तूं एकठांय आयलाय घडये तुजे ओळखीच्या बरोबर समरमणी करूंक खुशाल जावंक तूं घडये एकठांय आयलाय मागणें करूंक समुदाया बरोबर तुज्याच धर्माच्या मनशां बरोबर मागणें करूंक घडये तूं एकठांय आयलाय तूं घडये एकठांय आयलाय अनवळखी मनशां बरोबर जांकां तूं वळखनाय घडये प्रवास केला बरोबर घडये कसलेय चळवळीन वांटो घेतला You have come together with the people you are related to and at times with people you are not related. You have come together for different purposes, perhaps to pray, sometimes to protest, sometimes to listen. That all these reasons why you have come together with other people till now in a special way before the pandemic. Thank the Lord. Praise Him. आर्गां दी जेजूक हें सगळें तुका जिवो आसतना फावो केला देखून एकठांय घडये आमी आयल्या खुशाल जावंक वा कोणाच्या दुखानूय जायती पावटी वांटो घेवंक जल्मता ते मरता मेरेन जायते पावटी एकठांय आयल्या देवाक आर्गां एकठांय केल्यात एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोस
आमकां जेजूच्या मोगा जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण जय प्रीती मोग वस्ता पोरजा जायती पावटी एकठांय येता त्यो जायत्यो घडयो आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटात प्रवादी आपले पोरजे बराबर आयले राजा पोरजे बराबर आयले पोरजा आपलेच भितर बराबर आयले असलीच एक घडी इजेकिएल प्रवाद्याची जेन्ना इजेकिएल प्रवादी आपले पोरजे बराबर आयलो इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो नवो आवेसवर आमच्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार हाडुया In the previous video of Ezekiel 8, we saw how God's temple was defiled and filled with abominations. After God showed Ezekiel all the abominations, he said to him, "Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand." And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed in linen, with a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. God spoke to the man in linen that had the writer's inkhorn, "Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark on the foreheads of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof." This sealing of the man in linen is the same similitude as the sealing spoken of by John in the book of Revelation. I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on the tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, "Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of God on their foreheads." Let us learn what it means to be sealed. For we see in Deuteronomy that after speaking of the law of the Lord to Israel, God said to them, "And these words which I command thee this day shall be in thy heart, and thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be as frontlets upon thine eyes.
For in the law of the Lord we see this sign. Jesus our Creator has set up a sign from the birth of humanity, the seventh-day Sabbath, the fourth commandment. Moreover, I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, and that they might know that I am the Lord that sanctified them. So is the true Sabbath the seal of our Creator. Bind up the testimony, seal up the law among my disciples. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another Comforter, that he may abide with you forever, the Comforter, which is the Holy Ghost. Paul also spoke of the sealing, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. For if we love God, we will keep his commandments, and he will send us the Holy Spirit, whereby we are sealed. Now God said to the others with the slaughtering weapons, Go ye after him through the city, and smite. Let not thy eye spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men before the house. And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth, and slew in the city. स्वर्गावेले आंज बोडवे एकठांय आयले, स्वर्ग एकठांय आयलो संसार निवळ करूंक, चुकी काडून उडोवंक, जिवीत फुडें व्हरूंक, पातकाचें बोगसणें तशेंच चुकीची खास्त दिवंक, जंय दोगां वा तेगां एकठांय जाल्या, where 2 or 3 are gathered, जायत्यो वस्तू जावं येता. हो ल्हानसो आमचो नियाळ आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. Where 2 or 3 are gathered, जंय दोगां वो तेगां एकठांय जाल्या. आमचे मदें आमी दोगां वो तेगां एकठांय जातात तेन्ना कितें कोत्तात काय? दुसऱ्याच्यो होबरो, वय आमी जायते पावटीर हे वायट संवयेर पडल्या. लोकांची आड उलोवंक, दुसऱ्याच्यो खोबऱ्यो करूंक, तो असो तें अशें, ताणें हें केलां, ताणें तें केलां. ह्या दिसांनी पवित्र पुस्तकाची एक दुसरीच समजणी घेवन जायते जाण भोंवता.
religious discrimination or fights. दोग ते एक जाण एकठांय येता आनी धर्मा मध्ये दुस्पोट घालता. false trade, drug dealing, वायट कारोबार, वायट धंदो, समाजाक लिपोवन दोग ते एक जाण एकठांय जावन हो कारोबार चलयता. सोत लिपोवप, समाजाक आनी संवसाराक कुड्डो करून एक सोत लिपोवपाक दोग वो ते एक जाण एकठांय जाता. kill someone, कोणाकूय मारूंक वो कोणाकूय दुखोवंक मांडण्यो काडूंक दोग तीग जाण एकठांय जाता. destroy nature for personal benefit, आपणाच्या फायद्या लागून सृष्टी सोपोवंक सृष्टीचो इबाड करून दोग तीग जाण एकठांय जाता. आनी हे आमी ह्या दिसांनी पळयलांच. जंय दोग वो तेग जाण एकठांय जाता थंय हांव आसा असो सोमी म्हणटा. पूण ते दोग वो तेग जाण बऱ्या कामाक एकठांय जाता थंय सोमी आसता. न्हय म्हूण वायट कामां. हे सगळे वायट कामां कोत्तल्या ताचेर निशेध मारूंक पासून आमी एकठांय जावंक जाता. समाजीक वावर करूंक, सोशल वर्क, पवित्र पुस्तकाची देवाची सारकी समजोवणी सारकें उतर दुसऱ्या सोवें पावोवंक, ह्या संवसारान आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणां वांगडा एकवटान जियोवंक, एकामेकाक आदार करून डिस्क्रिमिनेट करना जावंक दोगात एक जाण एकठांय येवं जाता. एक्सपोज द फॉल्स ट्रेड, वायट कारोबार जो चलता ताची आड झुजूंक दोग वो तेग जाण एकठांय जावं येता. सोत उगडूंक, टू एक्सपोज द ट्रूथ. लिपयलोलें सोत सोदांच लिपोन उरोना. जायते जाणांक हें सोत खबर आसता पूण भियेवून आमी आमचें तोंड बंद दवरता. दोगां वो तेग जाणां एकठांय येवन ह्या सोताक उजवाड दिवंक आमी वावरूं येता. सेव समवन, कोणाचो तरी जीव सांबाळूंक. जीव घेवपाच्यो मांडणी काडटात ते आमच्याच मुखार आसतात.
एकल्यान जायना जाल्यार दोगा वो तेगा सांगाता कोणाक तरी वाटावंक आमी वावरूं येता. सृश्टी सांबाळूंक, सेव नेचर. एकल्याचो आवाज सरकारांतय पावना, एकल्याचो आवाज लोकांतय पावना जाल्यार दोग वोतेक जाण एकठांय येवन आवाज केल्यार तो आवाज सगल्याक गाजता. मोगाला बापा, दोग वोतेक जाण एकठांय जाल्यार तूं आसा हें आमी सोत मानता. कितें बरेंपण ह्या संवसारान हाडटलें जाल्यार तूं आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण आमी तुजेर भावात दवरता. दोग वोतेक जाण बऱ्या कामाक फुडें पावल मारतना तुजो आशिर्वाद तांचे वतूय. तूंच तांकां सांबाळ, तूंच तांकां राख. Zui priti mo vosta, Tui devaci asa. Zui priti mo, Zui priti mo, Tui devaci asa. Zui priti mo posta, Tui devaci asa. Zui priti mo, Zui priti mo, Tui devaci asa. Where two or three are gathered in my name, Zui doga o tega Moshe navan ektai zanen. We have social gatherings, we have moral gatherings, we have religious gatherings. जायते भाशेची आमच्यो जमाती जातात, पूण आज किरीत भाशेन आमी जेजूच्या नांवान एकठांय जाता त्या जमातीचेर आमचें लक्ष घालुया. जुई देगा वो दोगा मोशे नांवान एकठांय जातात. आमचें मोदें जेजू तुज्या नांवान जायतीं आमचीं बाबा भयणां कुडीक एकठांय जातात. कसले जोमे आमचे, खरेंच तुज्या नांवान आमी एकठांय जाता तेन्ना तुका परगटूंक आमी एकठांय जाता जायत, कोणाक आमी परगट्टा जाय. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन दोगां व तेगां आमी एकठांय जाता. कित्याक आमी एकठांय जाता? तुज्या नांवान. तुवें आमकां सांगलां देखून जुंय दोग व तेग मोशा नांवान एकठांय जातात थंय हांव हाजीर आसा. I am there for you. If you gather in my name, I am present amidst you. जायती फावटी घुडे की म्हजी जमात म्हज्या फायद्याक हांव एकठांय करता. तातूंत कितें तरी म्हाका फायद्याक पडटल्यो वस्तू हांव सांगूंक सोदता जाय. Maybe I gather the people for my own advantage, for my own groupism. It's a religious gathering, but I use God for my own purpose. I use God to elevate my position. I use you in order that I may become famous. So many groups. We have so many of them in your name today.
They are looking out for followers. They are looking out for people. They brainwash each and every one. And I tend to follow them. I'm tempted. I'm tempted to ask myself, is it really I'm following you wholeheartedly? Zui doga utega Moshe navan ekta iselan. Tuen maka mullai Moshe navan. If I am gathering in your name, do I really take the aspect of thinking of my own future, my own position, what is beneficial for me, what I will get from that meeting, what I will get in order that I may have the power, or is it that I gather to give you glory, to listen to the promptings of the Holy Spirit, to listen and understand the guidance that the Holy Church gives to me in these gatherings? Or I want to have my own group. I want to have a separate group that will follow their own ideals, that I become a leader, that I become somebody, that I become known, that I am able to lead someone. Is this what I am called to? When the Lord is asking me, where 2 or 3 are gathered in my name. खरेंच तूं आमची मोदेकात आसाय सोम्या, आमी स्वत मानता, पूण तुज्या नांवान आमी एकठांय जाता तेन्ना तुकाच घोडेक आमी वापुट्टा. तुजें नांव घोडेक घेवन आमकां जाय ते भाशेन तुजो एक तमाशा कसो आमी करता. घोडेक तुज्या नांवान दुसऱ्याचें मोन आमी बुलयता. दुसऱ्यांक आमी वायट मार्गार घोडीक व्हरता. दुसऱ्यांक आमी स्वार्थी करता. दुसऱ्यांक घोडेक आमी बरे स्वर्ग दाखोवचे सुवातेर दुसरी शिकोण आमी दिता. Is this what we are called for? Is this what you are giving us? Is this what the Holy Spirit is prompting us? It's a question we have to ask. म्हाकाचो प्रश्न. आज घोडेक आमी म्हणटा आमी मिसाक वचूना. आज घोडेक आमी म्हणटा आमच्या घरांत आमी मागणें करता. आज घोडेक आमी म्हणटा आमचो कुटुंब एकठांय आसा. But then others come to visit us. We meet somebody. We go through so many things on our mobile. There is the media that gives us, that feeds us day and night. What are the promptings that lead us to think in a different way? Are we convinced that we are following the Lord? Are we convinced that we belong to the one holy Catholic Church? Are we convinced that we are united with Him? Are we convinced that we have to follow in all humility what the Lord has taught us? Or do we have our own teachings? Do we have our own ideas? Do we want to follow certain people? Do we think that they are our guide? Have you forgotten the Lord? Have you used the Lord for our own benefits? आज म्हाका एक विचार. आज म्हाका घुडेक तो जेसू विचार करता. म्हज्या नांवान तूं एकठांय जालोय. म्हज्या नांवान तुवें जॉम आतां पयलीं. म्हज्या नांवान तुवें घुडेक व्हड व्हड भाशणां केलीं. पूण खंय गा हांव आसलो थंय? खंय जायत तुवें म्हजी शिकोण मानून घेतली. खंय जायत तुवें म्हाका दवरलो. Have you left me behind? Am I nowhere in the picture and you have taken over everything? Do you consider yourself more powerful? Do you consider yourself more worthwhile than me? Have you become higher than what my teachings are? आज घोडे आमकां हो प्रश्न होच जेसू आमकां दवरता. विचार करुया आमकां. आमचें मन घोडेक हांगा थंय वेता. दुसरीं आमकां जायतीं शाणेपणां सांगतात. दुसरीं आमकां जायत्यो बुद्धी दितात. दुसरीं आमकां घोडेक अशें करूंक जाय, देवान हे भाशेन सांगलां, पवित्र पुस्तक हे भाशेन सांगता. हाची घोडी समजुणी आमकां दितात. जायतीं आमी नेणार. जायतीं घोडी आमी शिकता. जायतीं घोडी आमचें मन उजवाडोवंक आमी सोदता.
शेकी जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजी शिकवणीक खालती रावता, म्हज्या आज्ञाक पाळो दिता, तोच म्हजो खरो सेवक. तुजो सेवक जावंक, तुज्या नांवान एकठांय जावंक, तुजी शिकवण सायबा तुवें आमकां दिल्या ती पवित्र सोबेक सदांच विस्वासी रावंक हे वेळार म्हजेच आनी म्हज्या कुटुंबाचें समर्पण हांव करतां. जुई प्रीती मोग वस्ता, तुय देवाची आसा. जुई प्रीती मोग, जुई प्रीती मोग, तुय देवाची आसा. जुई प्रीती मोग वस्ता, तुय देवाची आसा. जुई प्रीती मोग, जुई प्रीती मोग, तुय देवाची आसा. जर एकठांय आमी जाल्या दोन मनाची आसना, पूण जेजूक मोदें दवरून आमची मनां एक करुया. झगडीं विवाद थांबोवया, आमचो एकवट बांदुया. मोग आनी मोयपास एकामेकाचो वें दाखोवया. एकामेकाची प्रिती करुया, एकामेकाची सेवा करुया. आमच्याच जिवितांत वन्याड करुया. आयज आमी कितलीं फुंगसावां करता, सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट. बर्थडे, काजार आदी असले जायते गेट टुगेदर्स आमी करता. सांगातान फामिल्यो, फ्रेंड्स, सोयरीं, शेजारी, गांवचो लोक सगळो एकठांय जाता. कसलेंय तें फुंगसांव जावं, एकामेका सवें हांसतें तोंड आमी दाखयता. होय, एकामेका सवें हांसतें तोंड आमी दाखयता. दोन मनां आमची जशीं हाताची बोटां, पांचूय बोटां जशीं एक सारकीं आसनात, तशीं आमची मनां सगल्यांची एक सारकी आसना. एकामेका सवें एक एकदां आमची जेलसी आसता. ही फुंगसावां जी आमी करता, एक एकदां ताणें केलां म्हूण हांवूय करता. ताणें पयसो मोडला म्हूण हांवूय पयसो मोडटलो. रीण देखून काडल्यार जाता. एकामेका सवें जेलसी ही आमकां आसा. दुसऱ्याक सोकला उडोवंक, आपूण व्हड म्हूण दाखोवंक, असले जायते
नाका जालेले सोयीक नाका जालेले उपाय आमी काडटा. आनी हें करून आमची मनां वेगळी म्हूण समाजान दाखोवंक दिता. ताचें म्हाका कित्याक पडलां, ताचें पाड पडो. अशें आमी चिंतता. अंडरस्टँडींग ना, समजिकाय ना, आनी समजिकाय नासतना दुसऱ्यांक नाका जालेलें उलयता हांव. एक एकदां दुसरो कितें सांगता ताचो दुसरोच अर्थ आमी काडटा. अशें करून आमी आमचेच मोदें झगडी मांडटा. असली आमची दोन मनां. आनी अशे तरेन एकामेकाक आस्तें तोंड आमी दाखोवताय काय? जर तर एकामेकाक आमी आस्तें तोंड दाखोयना, ही जेलसी आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान घेवन रावता, जाल्यार एकठांय येवन कसलो फायदो? तर आयज जेजूक आमचे मोदें दवरुया, जेजूक आमचे मोदें अणभवया, जेजू लागीं मागुया, आमची सगळ्यांची मनां एक कर. जेजू, तूंच आमकां शिकय, तूंच आमकां दुसऱ्यांक समजूंक बळ दी. ही जेलसी पयस उडोवंक जेजूचो आदार आमी मागुया. दुसरो करता म्हूण हांवें करचें हाची गरज ना, पूण एकामेका सवें मोग दाखोवंक, एकामेका सवें बरेपण वाडोवंक जर आमी आमची फुंगसावां करता, आमचो एकवट वाडोवंक जर आमी आमची फुंगसावां करता, जाल्यार हें एंटरटेनमेंट जरूर एकामेकाक हांसत्या मुखामोळ दाखोवचें सारकें आसतलें. आमची सगळीं झगडीं, सगळे विवाद पयस जातले. एकामेका सवें अंडरस्टँडींग आमकां आसतलें. कोणाचोच राग ना, पूण जेजू वरवीं फकत मोग, कारण देव म्हणचे मोग. आनी जेन्ना आमी एकठांय येता आनी मोगान वा एकामेका सवें वागता, थंय देव हाजीर आसा. जय बिदी मोग आसता, तुय देवाची आसा. जय प्रीती मोग, जय प्रीती मोग, तुय देवाची आसा. जय प्रीती मोग आसता, तुय देवाची आसा. Soy prítimo, soy prítimo, soy de allí
आसा. मोगळा जेजू, ह्या सांजेच्या वेळार तुज्या पांयां सरशी आमी आयल्या. तुवें म्हटलें दोगां तेगां जाणां मदेकोत हांव आसां. आनी जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता तेन्ना, मोगान कोत्ता तेन्ना तूं आमचे सांगाताक दर दिसा आमकां तूं जाणवायेन बोत्ताय, आमकां जाणवाय दिताय. मोगळा जेजू, आयज आमचे यादनीक क्लोजी फोमान पॉझिटीव जाल्ले आसा. बापा, तांचेर तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल म्हूण मागतां. आयज आमचे जायते आमचे यादनीक जायतो बरो वावर करून ते अस्कोत जाल्यात. आपल्याचें जिवीत एक एक फिगोर्जेन, एक एक गांवांनी ताणें करचेलां. आपलो मोग आपल्या शिरयांक ताणें वांटला आनी आयज ते अस्कोत जावन रोजी फोमान ते कश्टवता आसात. आयज पॉझिटीव जावन ते कश्टवता. मोगळा जेजू, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. तांची पिळा पयस कर म्हूण मागतां आनी तुजो पिकोणेचो हात तांकां लाय म्हूण मागतां. तूं तांच्या फुड्यान तूं हाजीर जाव दुनिया. तुवें म्हटलें दोगां तेगां जाणां मदेकोत हांव आसां. तूं तांच्या सांगाताक राव जेजू. आनी जायती तांची सेवा कोत्तेल्या भाव भयणांक तांकांय तूं राख आनी सांबाळ. तांकां पिकोवणी दी म्हूण मागतां. आयज आमचे जायते यादनीक एक एक फिगोर्जेन वावर कोत्तात. तांचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल मोगळा जेजू. सगळ्या वायटांतले विघ्नांतले तांकां निवार आनी हो तुजो वावर करूंक तूं तांच्या सांगाताक राव. आयज मोगळा जेजू कोविड-19 जायतीं भाव भयणां कश्टवतात. आयज हे कोविड-19 जायतो लोक मरोन गेला. 7 लाख अदिकूच मरोन गेला. बापा, तांकां बोगस जेजू, तांकां मेलेल्यांक सर्गीचें सूख तांकां फाव कर. आनी पिडेन कश्टवता तांकां तुजो पिकोणेचो हात लाय मोगळा जेजू. आयज मोगळा जेजू, जायते आमचे दोतोर, आमचे नर्सी आनी ह्या जायतीं जाणां वावुरतात. तांकां इलाज दिवंक बापा मोगळा जेजू तूं तांच्या सांगाताक राव. आनी हे भाशेन मोगळा जेजू, दर दिसा तुजो मोग एक एकल्याक तूं वांटून दी जेजू. मोगळा जेजू, आमच्या यादनिकाचेर बापा मोगळा जेजू तुजो पेकोणेचो हात लाय म्हूण मागताय त्या वेळार जेजू. पेकोय तांचे गाय जेजू. तुजीच पेकोणी तांकां फाव कर. तुज्या रगतान जेजू तांकां पेकोय जेजू. त्या वेळार जेजू मोगाच्या जेजू तूं तांच्या फुड्यान हाजीर जाव म्हूण हांव मागतां बापा मोगळा जेजू. तुवेंच म्हटलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे जायते आमचे यादनीक वावर करून गांवां गांवांनी आयज ते अस्कोत जावन पिडेन कश्ट वता मोगळा जेजू. पेकोय तांकां जेजू मोगळा जेजू. तुज्या मोगाचो हात तांकां लाय बापा.
आनी नवें जिवीत ताका फावो कर म्हूण मागता बापा. आनी आख्ख्या संवसाराक जेजू कोविड-19 सांपडलेल्या बाबुणाक ताका पेकोणी दी जेजू. आनी बेगीनूच बापा हे कोरोना व्हायरसाक इलाज मेळो सोकोत जेजू. आयज जायते सायंटिस्ट वावुरतात जेजू हे पिडेक वखद सोदून काडूंक जेजू. पूण आयज पासून हें वखद मेळना जेजू. तूं तांच्या सांगाताक राव जेजू आनी हे पिडेक इलाज मेळो सोकोत जेजू. तांचे सगळ्यांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता बाबा. दोगां तेगा जाणांनी पूण सगळ्या मदें तूं हाजीर जा बापा म्हूण तुज्या कडेन प्रार्थून मागता बापा. ह्या वेळार कर आमची दया काकूत आमकां पेकोवन दी, आमकां सारवार कर, सुटका दी जेजू. एकलोच तूं आमचो समी आनी धोनी जेजू. जय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची आसा. जय प्रीती मोग, जय प्रीती मोग तुय देवाची आसा. Sui priti moग वस्ता तुय देवाची आसा. Sui priti moग, sui priti moग तुय देवाची आसा. दोगां वा तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार थंय हांव आसा. ह्या संवसारान कितेंय मागूं एका मनाची तुमी जायत जाल्यार हें घडटलें. दुनिया ह्या वेळार एकठांय येवन हो वेळ आमी तुजे बराबर सारला. आमचें मन आमी उक्तें केलां. सांगाती आतां तुजो आशिर्वाद आमी घेवंक वेता. दिमीर रावून आमचे हात उक्ते करून तुजो आशिर्वाद मागता. सगळी आमची मागणी आयकून घे, सगळ्यो आमच्यो गरजो ओळखून घे. तुजो आशिर्वाद आमकां ह्या वेळार दी. ओगेपणी आमी केल्ले हे मागणे आमचें मानून घे आनी आमकां सगल्यांक गोठ दोरांनी बांदून दवर. भावार्थाच्या दोरांनी, विस्वासाच्या दोरांनी, मोगाच्या दोरांनी बांद. Together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. सगळी आमची मागणी तुजे मुखार दवरून दुनिया सांगाती आमी तुजे लागीं मागता. आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार We are the family of God. We are the promised divine. We are God's chosen desire. We are the glorious new wine. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. This is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. एकठांय केल्यात एक चितां आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण एकठांय केल्यात एक चितां आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण सोय प्रीती मोग आसा तुय देवाची आसा सोय प्रीती मोग तुय देवाची आसा सोय प्रीती मोग आसा तुय देवाची आसा सोय प्रीती मोग तुय देवाची आसा.
Assam, coal mining project in Dehing Patkai Elephant Reserve. Telangana, uranium survey in Amrabad Tiger Reserve. Maharashtra, request to reduce 15% area from eco-sensitive Western Ghats. Karnataka, permission to drill boreholes in Sharavati Sanctuary. Goa, clearances for power lines and roads in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molam National Park. Gujarat, limestone mining in the eco-sensitive zone of Gir National Park. और कितने ही ऐसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस हैं दैट हैव बीन क्लियर्ड और डिस्कस्ड ओवर वर्चुअल मीटिंग्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और अभी ये हालत बद से बदतर होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से EIA ड्राफ्ट 2020 को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, रिमेंबर? फिलहाल ड्यू टू प्रोटेस्ट 30 जून से इसकी अप्रूवल डेडलाइन 3 महीने एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन साथ ही इन्वायरमेंटल एडवोकेसी की ये 3 वेबसाइट्स जो इस नए EIA ड्राफ्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको पिछले कुछ दिनों से ब्लॉक कर दिया गया था विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। बट ये EIA नोटिफिकेशन है क्या एग्जैक्टली एंड व्हाई डू वी स्टिल नीड टू केयर अबाउट इट? थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। 1984 की इनफेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसके बाद इंडिया 1986 में लेकर आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत 1994 में फर्स्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स और EIA नॉर्म्स तय किए गए। These norms provide a list of projects जिनको शुरू करने से पहले an environmental clearance is mandatory. Environment impact assessment बेसिकली एक प्रपोज प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा उसका असेसमेंट है, जो कि एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी करती है दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिश किया जाता है, खास करके उन लोगों के ऑब्जेक्शंस एड्रेस करने के लिए जिन पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आने से डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। जिसके बाद ये कमेटी फाइनल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को भेजती है विद रिकमेंडेशंस ऑन वेदर टू गिव एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू अ प्रोजेक्ट और नॉट, एंड इफ यस देन विद व्हाट कंडीशंस। 1994 के EIA नोटिफिकेशन को मॉडिफाई किया गया 2006 में, और अब 2006 के EIA नोटिफिकेशन को 2020 के ड्राफ्ट से रिप्लेस करने की बात चल रही है। Considering all that has been happening lately due to climate change, like extreme weather conditions, floods, droughts, landslides, cyclones और अभी locust attacks, ऐसे में जब 2006 के EIA नोटिफिकेशन को 2020 में रिवाइज कर रहे हैं तो उसे और स्ट्रॉन्ग और टाइट ही बना रहे होंगे ना, टू सेफगार्ड आवर एनवायरमेंट। कॉमन सेंस की बात है। बट ये 2020 का नया EIA ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस इज डूइंग समथिंग एग्जैक्ट अपोजिट। इन रियलिटी इट सेज दैट हमें एनवायरमेंट की घंटा कोई परवाह नहीं है। इस नए ड्राफ्ट में सबसे प्रॉब्लमैटिक चेंज ये है कि अब प्रोजेक्ट्स बिना किसी प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के इलीगली स्टार्ट किए जा सकते हैं, और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि मोस्टली एनवायरमेंटल हार्म इररिपेरेबल होते हैं। सी में ऑयल स्पिल हो जाए तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते, आरे के जंगल कट गए तो वो वापस नहीं आ सकते, और इससे जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा उसे रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले बिफोर इन्वेस्टमेंट, जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर पुट इन लाइन, प्रिकॉशनरी बेसिस पर उसकी एक अनबायस्ड असेसमेंट करी जाती है। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही सीन होने को है। आप बिना क्लियरेंस के प्रोजेक्ट शुरू करके बाद में 2000 से 10,000 रुपए पर डे का फाइन देकर क्लियरेंस ले सकते हैं। इमेजिन व्हाट दिस लिटिल फाइन वुड मीन फॉर से 20,000 करोड़ रुपीस पावर प्लांट प्रोजेक्ट। This actually means nothing but a huge incentive for the industries to start the projects without any clearances. Basically a huge risk for the environment and people's health and safety. इसका perfect example is right in front of us. अभी कुछ दिन पहले ही मई में विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर्स प्लांट में गैस लीकेज से 12 लोगों की मौत हो गई and hundreds were harmed. जांच में पता लगा कि LG Polymers had been operating without the mandatory environmental clearances for quite some time. फिर अभी भगजान गैस लीक in Assam, which is just a few kilometers away from one of the most biodiverse places, the Dibru-Saikhowa National Park. The fire also led to displacement of some 1,600 families. Apparently, recent processes for expansion and modification over here took place without fresh environmental clearance. You know, अभी तक ऐसे कोई environmental law के violation को कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अभी according to this new draft, that power will also be taken away. इसके आने के बाद कोई भी वायलेशन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या तो खुद रिपोर्ट करेंगे या फिर जिसने रूल वायलेट किया है उसको खुद आके बताना होगा। मतलब कि अगर मैंने इलीगल माइनिंग करी है तो मैं जाके बोलूंगा कि सर प्लीज मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम इन दिस न्यू EIA ड्राफ्ट इज दैट इसमें एक लंबी लिस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स की बनाई गई है जिनको कोई प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ही नहीं होगा। All the inland waterways and national highway projects are part of this list that include roads that cut through forests and major rivers. साथ ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, जहां पहले 20,000 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा के एरिया में कंस्ट्रक्शन के लिए यू रिक्वायर्ड एन एनवायरमेंट क्लियरेंस, अभी ये लिमिट बढ़ाकर 1.5 लाख स्क्वायर मीटर कर दी गई है। इस सब के अलावा एक नई कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट भी बनाई गई है, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। बेसिकली ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का लगे, और इस EIA ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसे किसी भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली जाएगी, जनता से कोई कंसल्टेशन नहीं। वैसे जिन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल से पहले पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी है, इस नए EIA ड्राफ्ट में उसका भी टाइम कम कर दिया है।
Existing law में the EIA report is made available to जनता 30 days in advance before the public hearing. अभी इस टाइम पीरियड को 20 दिन कर दिया गया है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे पावर प्लांट, माइंस वगैरह वगैरह जो 20-30 साल तक ऑपरेशनल रहते हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन में 5-6 साल तो लग ही जाते हैं, उसकी EIA रिपोर्ट जो कि नॉर्मली हजारों पेज का डॉक्यूमेंट होता है, उसकी पब्लिक हियरिंग के 30 दिन के टाइम पीरियड से भी 10 दिन कम करने का आइडिया आया किसको होगा? ओह, एक्सपेडिशन ऑफ प्रोसेस। ऑल्सो ये जो पब्लिक हियरिंग की बात हो रही है, अब तक एज पर द लॉ इट्स सपोज टू बी हेल्ड एट अ पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस, जहां उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयर्स द हियरिंग। ये नए ड्राफ्ट में प्रोविजन है कि पब्लिक हियरिंग्स कैन नाउ ऑल्सो बी कंडक्टेड इन एनी अदर मोड। फॉर एग्जाम्पल, अभी महाराष्ट्र में जूम कॉल पर पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं। डिजिटल इंडिया हो गया भाई। बट व्हाट डू यू थिंक, कितने आदिवासी लोग जूम कॉल पर आकर अपने कंसर्न्स बता सकेंगे? अरे आदिवासी छोड़िए, जनरल पब्लिक में ही कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? तो सारी बात की एक बात यह कि बॉस, इस नए EIA ड्राफ्ट को तो अप्रूव होने नहीं दिया जा सकता। ऑलरेडी इतनी ज्यादा बाट लग रखी है। क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, वाटर शॉर्टेज, नेचुरल कैलामिटीज और ये कोरोना जिसने पूरी दुनिया की ही मार रखी है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम जितना नेचर को बर्बाद करेंगे, आने वाले टाइम में ऐसे पैंडेमिक्स के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डेवलपमेंट के नाम पर वी कांट कीप डिस्ट्रॉइंग आवर प्रोटेक्टेड एरियाज। वी कांट रियली अफोर्ड एनी ऑफ दिस। Mind you, even if it doesn't affect many of us personally right now, we are all in this together. Long term में ये सबको लेकर डूबेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ आया कि EIA नोटिफिकेशन ड्राफ्ट 2020 क्यों प्रॉब्लमैटिक है, तो you gotta do something about it. There are petitions online. People are getting together. Look for these resources and act right now. And please share this video with as many people as possible to tell everyone why we need to care about this.